सगळे पुलीस मेळून सगळे 10-15 लोक. कितले बोटी घेऊन गेले? बोटी आम्ही एकूच घेऊन गेले, ती फिशरीची बोट, आणि ते 15 मिटरांनी फिशिंग करताले. बुल ट्रॉलिंग करताले? बुल ट्रॉलिंग 2 बोटी वडटा एक जहाज, बुल ट्रॉलिंग करता. ओके. सगळे ते मेळून करता. 3 सेशनां आली तेंची, हे सायडीन जाल्ली, मोदें आली हे सायडीन आली. 3 सेशनाचेर वडटा ते, आणि 12 मिटरांनी 15 मिटरांनी वडटा. म्हणजे पयलीं ते राव म्हणल्यार रावना रावना, खंयच रावना. आमकां तेणी बरो त्रास केलो दवरपाक पडटा. पुलीस चालले म्हणून आमकां मातसो सापोर्ट जालो. नाजाल्यार आमचेर फार काडला तेणी, आमकां मारपा शिवाय. आमचें कोण ना हेल्पान, आमकां कोणाचो हेल्प ना हांगासर. आमी उपाशी पडलेले आहा. एक हांगासर तूं कोणा विचार आमच्या फिशरमॅनाक, आयज आमी जियेता जाल्यार लाचार जियेता. आमी सारके टोटली कवर केल्ले आहा. आमी आयज रडोवंक पावल्या. आमच्या बोल्सान कांय ना. आदी आसतालें जायतें, आतां आमचें कांय आमचें जायना. आतां सोसूंक जायना. आमी उपाशी पडलेले आहा, रस्त्यार येता आमी. येवपाचो टायम येयलो आमचे. राणी वणी सगळें घेवन येतले आमी सिलिंडर वयतले सेम मातशें. आमचें आनी कांय ऑप्शन ना. ताका लागून आमी बोट धरून हाडल्या. आतां तुमी मातशें मिनिस्टराक आमी मागता आमचें कितें तरी कर म्हणून. कळ्ळें? भाई तुम्ही धरला की फिशर डिपार्टमेंट? हांव चडला, आमचो केशव आहा तो चडला, पुलीस चडले, सगळे जॉयंट फॅमिली चडले. कांय त्रास ना, मारूंक ना, कांय करूंक ना, बरे भाशेन हाडले. सगळे आसले म्हणून तुमकां चान्स पडलो. एवरी टायम वयता तेन्ना तुमचेर अटॅक करता. ते अटॅक करता, मारता, व्हडले लोखणाचे माडये मारता, वयते काडता. भाई काल लास्ट टाइम CM सांगला की 10 लाखाची फायन आम्ही हे करतो. तुमकां दिसता 10 लाखाची फायन दितलो तर 10 लाखाची फायन आसतली तांकां? तुमकां दिसता की मारपाक जाय, इम्प्लिमेंट करची कशी तेंचेर? वय 10 लाखाचे वयर मारपाची तांकां पळोवंक गेले. सुबेज मारपाची. सुबेज मारल्यार ते मातशे हेचेर लायनीर येतले न्हू. बोट सील करूंक जाय तेंची.